कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आम्ही पहिला की कशा पद्धतीन हे गोयचे सरकार अमेंडमेंटा हाडटा आणि गोयचे जागे जमनी भाटां बेसां सगळी विकून उडयली। पूण जे आज इन्फ्रास्ट्रक्चर जे गोयच्या युवकांक लागून बांदिल्ले ते सुद्धा आता विकपाक काडल्या। आज वो स्टेडियम विकला, फाल्यां बाकीचे सगळे स्टेडियम काढून विकतले, फाल्यां असेंब्ली काढून भाड्याक दितले। आम्ही पहिले फाटल्या दिसांनी डॉनापावलची जेटी जे वर्ल्ड वायड फेमस आसा, वर्ल्डातलो टुरिस्ट येता पळोवपाक डॉनापावला कितें ती जेटी कितें ती सुद्धा काढून आणि फाटल्या दिसांनी लग्नाक दिवपाचो हांचो प्रयत्न आशिल्लो। जेन्ना आमी आवाज उठयलो तेन्ना खंय तरी ते आतां कोल्ड स्टोरेजान गेला। सो हे सरकार फक्त विकपा उठला, भिकेक लागला। अरे तुमकां आतां तो मुख्यमंत्री सांगता हाच्या वयल्यान रेव्हेन्यू जनरेट जातलो, हेच मेळ्ळें तुमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक? हो स्टेडियम बांदिल्लो स्पोर्ट्स डेव्हलप जावपा लागून। तेन्ना तुम्ही विचार केलो ना की बाबा हाका कॉस्ट येतलो? म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान हे पावल उचलला, हे वी कंडेम दीस एक्ट आणि दीस गव्हर्मेंट शूड टेक इट बॅक। आमचो डिमांड आसा की जे कॅबिनेट अप्रुवल दिला ते ह्या सरकारान फाटल्यान घेवपाक जाय।